नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमका सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. उज्ज्वला योजनेखाला चढावत 75 लाख गॅस जोडणी दिवपाचो निर्णय घेतला केंद्रीय मंत्रिमंडळान. मंत्रिमंडळ बसके उपरांत केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांणी दिली माहिती. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांच्या हस्तुकी आयुष्मान भव मोहिमेचे जाले उक्तावण. राष्ट्रपतींनी नव्या पोर्टलाचे केले लोकार्पण. पाच राज्यात जावपी विधानसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर नवी दिल्लीत भारतीय जनता पक्षाच्या वेंचणूक समितीची बसका. संभाव्य उमेदवारांची नावां निश्चित जावपाचो अदमास. 20 ते 28 नोव्हेंबर मजगती गोंयांत जावपी 54व्या इफ्फी खातीर प्रतिनिधी नोंदणीक जाली सुरवात. अधिकृत संकेतथळावेल्यान ऑनलायन प्रणालीच्या माध्यमांतल्यान नोंदणी करपाची सोय. आनी खेळांत आशिया चषक क्रिकेट सर्तीच्या निमण्या फेरयेंत भारतान केलो प्रवेश. काल जाल्ल्या खेळांत भारतीय पंगडान श्रीलंकेचो 41 धांवड्यांनी केलो पराभव. आनी आता खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला आयज जाल्ल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बसकेंत चढावत 75 लाख गॅस जोडणी दिवपाचो निर्णय जाल्ल्याची माहिती केंद्रीय म्हायती आनी वितरावण मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांणी दिली. फुडल्या 3 वर्सां भितर ही गॅस जोडणी उज्ज्वला योजनेखाला बायलांक मेळटली अशी माहिती तांणी ह्या वेळार दिली. होगा रक्षाबंधन और ओणम के त्योहार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने रसोई गैस के जो एलपीजी के सिलेंडर के दाम है उसको कम किया था. 1100 रुपये से कम करके 900 रुपये कर दिया, 200 रुपये कम किए. और जो उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं उनको 900 पे भी 200 रुपये की और छूट जो सब्सिडी के रूप में मिलती रहनी थी. 9 करोड़ 60 लाख रसोई गैस के सिलेंडर अब तक दिए जा चुके हैं उज्ज्वला योजना के अंतर्गत. और आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि 75 लाख मुफ्त एलपीजी के कनेक्शन अब और दिए जाएंगे मांग को देखते हुए, ताकि गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को इसका लाभ मिल सके. और अगले 3 वर्षों तक 2023-24, 24-25, 25-26 इनमें 75 लाख कनेक्शन महिलाओं को मिलेंगे. आयज जाल्ल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बसकेत ई न्यायालय प्रकल्पाच्या 3ऱ्या पावंड्याक मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्या. लागीं 7,210 कोटी रुपया खर्च करून हो प्रकल्प पुराय जातलो अशी माहिती केंद्रीय म्हायती आनी वितरावण मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांणी केंद्रीय मंत्रिमंडळान घेतिल्ल्या निर्णयांची माहिती दितना सांगले. दूसरा निर्णय वो ई कोर्ट्स मिशन मोड प्रोजेक्ट फेज 3 को आज मंजूरी मिली है. और ई कोर्ट्स मिशन मोड प्रोजेक्ट के फेज 3 को लगभग 7,210 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया जाएगा. इन ई कोर्ट्स का उद्देश्य ऑनलाइन और पेपरलेस कोर्ट्स की स्थापना करना है, जिससे न्यायिक व्यवस्था को नागरिकों के लिए सुलभ, किफायती, विश्वसनीय और पारदर्शी बनाया जा सके. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांच्या हस्तुकी आयज आयुष्मान भव या मोहिमेचे उक्तावण जाले. दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमांतल्यान ही कार्यावळ जाली. राष्ट्रपतींच्या हस्तुकी ह्या मोहिमेचो एक वाटो म्हणून स्वस्थ भारत समर्थ भारत ह्या खातीर आयुष्मान भव ह्या पोर्टलाचे लोकार्पण जालें. या कार्यावळीत केंद्रीय भलायकी मंत्री डॉ मनसुख मांडविया, राज्यमंत्री डॉ भारती पवार आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. आयुष्मान भव ही देशव्यापी भलायकी सेवा चळवळ आसा. ताचो लाव गांवां मेरेन पावचो अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी मागलें. सर्वसमावेशी पहल के लिए
मैं डॉक्टर मनसुख मंडवा जी तथा उनकी पूरी टीम की बहुत सराहना करती हूँ। कोई भी व्यक्ति पीछे ना छूटे तथा कोई भी गांव पीछे ना छूटे, यानी 100% लोग स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सके। ये लक्ष्य सही अर्थों में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के उद्देश्य को प्राप्त करने में हमारे देश को सफल बनाएगा। केंद्रीय भलायकी मंत्रालयाच्या वतीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या 17 सप्टेंबराक आशिल्ल्या वाडदिसा निमतान 2 ऑक्टोबर मेरेन देशभर आयुष्मान भव्य येवजण राबयतले। ह्या 1500त भलायकी मंत्रालयाच्या वतीन वेगवेगळ्या कार्यावळींचे आयोजन केला, अशी माहिती केंद्रीय भलायकी मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडवीय हांणी दिल्या। आयुष्मान भारताच्या उरिल्ल्या लाभार्थ्यांक ताकतिकेन कार्डां तयार करपा खातीर आयुष्मान भव्य येवजणेचो लाव जातलो, अशें मांडवीय हांणी सांगलें। आयुष्मान मेला में देश में, जैसा मैंने बताया, 1,60,000 से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है। हम इस अभियान से परमानेंट हर सप्ताह में आयुष्मान मेला हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर लगाना चाहते हैं। वहां लाभार्थी आएगा, उसका स्क्रीनिंग होगा, उसको मुफ्त इलाज मिलेगा, उसको वैक्सीनेशन मिलेगा, सरकार की सारी योजना का फ्री लाभ उसको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर मिले। रेगुलर हर सैटरडे फ्राइडे जो भी स्टेट अपने स्टेट में अनुकूलता हो स्टेट उसके अनुसार सप्ताह में एक बार हेल्थ मेला लगाएंगे। ह्या अभियाना खाला लाभार्थ्यांचे आयुष्मान कार्ड तयार करतले, तशेंच आभा कार्ड तयार करतले, क्षय दुयेंतींची तपासणी करतले। ज्या गावांनी येवजण्यो पुराय जातल्यो त्या गावांक 2 ऑक्टोबर ह्या दिसा आयुष्मान गांव म्हणून घोषित करतले, अशी माहिती लेगीत मंत्री मांडवीय हांणी दिली। योजना के है उसका कार्ड क्रिएट हो जाए। जिस गांव में 100% आभा अकाउंट खुला हुआ हो। तीसरा हमने कंपोनेंट रखा है टीबी पेशेंट। गांव में जितना टीबी पेशेंट है सभी का स्क्रीनिंग हो गया हो, और जो पेशेंट है सभी नागरिक का स्क्रीनिंग हो गया है, पेशेंट है उसका इलाज चालू हो गया हो। 3, कंपलसरी जिस गांव में हो गया है उसको आयुष्मान विलेज के रूप में 2 अक्टूबर को गांव में होने वाली, वैसे ही 2 अक्टूबर को गांव सभा वो कंपलसरी होती है। ये सभा में ये गांव में 3 व्यवस्था सुनिश्चित हो गई है, तो उसको आयुष्मान विलेज घोषित किया जाएगा। सेवा 1500 अंतर्गत खासा अन्नदान आणि रक्तदान शिबिरांचे आयोजन केला। रक्तदाना खातीर ई रक्त ह्या पोर्टलाचेर नाव नोंद करप शक्य आसतलें। आता मेरेन 4000 बिगर सरकारी संस्थांची नोंदणी जाल्या, अशें मंत्री मांडवीय हांणी सांगलें। 17 ते 2 ऑक्टोबर मजगती सगळ्या गावांनी आणि रुग्णालयांनी नितळसाण अभियान राबयतले, अशें तांणी म्हळें। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आयज गुजरातच्या गांधीनगर हांगा ई विधान ॲप्लिकेशनाचें उक्तावण केलें। ह्या वेळार तांणी विधानसभेच्या वांगड्यांक संबोधीत केलें। ई विधान ॲप्लिकेशनाच्या माध्यमांतल्यान सभाघराचें परिवर्तन डिजिटल हावसात जातलें, अशें सांगून ह्या माध्यमांतल्यान सभाघराचें कामकाज तळागाळामेरेन पावतलें, अशें तांणी स्पश्ट केलें। गुजरात विधानसभा सचिवालयांत प्रशिक्षण साहित्य गुजराती भाषेत केल्ल्या खातीर तांणी तोखणाय केली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला देश प्रगती करता, अशें तांणी म्हळें। ई विधान एप्लीकेशन के जरिए ये विधानसभा एक डिजिटल हाउस में बदल जाएगी। इस एप्लीकेशन के जरिए इस सदन के सदस्य देश के सदन और अन्य विधानसभाओं और विधान परिषदों के बेस्ट प्रैक्टिसेस को देख सकते हैं, उन्हें अपना सकते हैं। अपने आप से ये एक अत्यंत प्रगतिशील परिवर्तन है। इस परिकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए मैं भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय, गुजरात विधानसभा और गुजरात सरकार के सभी संबंधित व्यक्तियों को हार्दिक बधाई देती हूँ। भारतीय वायुसेनेच्या ताफ्यांत आयज पयलें C-295 म्हळ्यारच 295 हे येरादारी विमान आस्पावीत जाता। भारतीय वायुदळांत एकूण 56 C-295 जातीची विमानां आस्पावीत जावपाची आसात। ही विमानां पोरन्या एव्हरो ह्या जातीच्या विमानांची सुवात घेता। हवाई दळ मुखेली एअर चीफ मार्शल VR चौधरी हांणी स्पेनांतल्या सेव्हिल हांगाच्या एअरबस कारखान्यांत पयलें C-295 विमान ताब्यात घेतलें। ह्या विमानांतल्या 40 विमानांची निर्मिती गुजरातेंत वडोदरा हांगा जाल्यार उरिल्ल्या 16 विमानांची निर्मिती स्पेनांत जातली।
आणि आता खबरापत्रांत घेऊया एक लहानसाच विसव. नमस्ते लैंड मरहबन इलल हिंद जरी इंडिया सलाम इंडिया नमस्ते इंडिया नमस्कार भारत मुई Nous इंडिया sommes l'Inde नहनु हुनूर इंडिया माँ हिंदी हस्ती मूंग हिंदिया न्यूज सलाम हिंदुस्तान. We are India. Running, jumping, dancing and grabbing, tuning into style, health and grooming with cool, cute, charming faces. They are our pets, our best friends forever. Every Sunday 7 p.m. only on DD National. ह्या लहानशा विसवा उपरांत परत एक फावट तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. तुम्ही पळयतात पणजी दूरदर्शनचे कोंकणी खबरापत्र. केरळांत निपाह विषाणूची लागण जाल्ल्या 4 दुयेंती सापडल्यात. तातूंतल्या 2 जाणांक मरण आयलां. पुण्यातल्या राष्ट्रीय विषाणू संस्थेन केल्ल्या तपासणेंत हो विषाणू सापडला. ह्या विषाणूची बाधा जाल्ल्या एका 9 वर्साच्या भुरग्याची भलायकी हुस्को करपा सारकी आसा. केरळांतल्या विषाणू परिस्थितीचो नियाळ घेवपा खातीर केंद्रीय भलायकी मंत्रालयान खासा तज्ञांचो पंगड केरळांत धाडला अशी माहिती केंद्रीय भलायकी मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया हांणी दिली. स्पेशल उसके लिए कोई मेडिसिन अभी तक डेवलप नहीं हुई है. जो 2 डेथ्स केरल में रिपोर्ट की है वो दोनों सस्पेक्टेड बताई जा रही है. हाँ, वो कंफर्म हो गए हैं. 5 राज्यांत जावपी आगामी विधानसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर आयज नवी दिल्लीत भारतीय जनता पक्षाच्या केंद्रीय वेंचणूक समितीची बसका जावपाची आसा. ह्या बसकेत 5 राज्यांतल्या उमेदवारांची नावां निश्चित जावपाचो अदमास आसा. भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तशेंच भाजपाचे केंद्रीय फुडारी ह्या बसकेत वांटो घेवपाचे आसात. आयज दिल्लीत शरद पवार हांच्या घरा AHCC म्हळ्यारच एंटी हिंदू कोऑर्डिनेशन कमिटीची बसका आसा. जातून हिंदू धर्माक कशे तरेन सोंपोवपाचो ह्या विशयाचेर 26 राजकीय पक्ष एकठांय येवन बसका करतात. हाच्या पयलींच ह्या गटात तणाव आशिल्ल्याच्यो खबरो पातळपाक लागल्यात अशें भाजपाचे म्हणयारे संबीत पात्रा हांणी घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत सांगलें. AHCC एंटी हिंदू कोऑर्डिनेशन कमेटी किस प्रकार से हिंदू धर्म को समाप्त किया जाए उसको लेकर 26 दल आज बैठने वाले हैं. मगर सुबह से यह भी देख रहे हैं कि आपस में खींचातानी, कोऑर्डिनेशन हो उससे पहले नॉन कोऑर्डिनेशन, नॉन कोऑपरेशन शुरू हो गया है. हरियाणा में सीट कैसे बटेगी, JDU में क्या होने वाला है. अधीर रंजन चौधरी जी ममता बनर्जी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं. डिसकोऑर्डिनेशन आरंभ हो गया है. सोनिया जी के कहने पर जब कांग्रेस पार्टी ने कहा भगवान राम तो है ही नहीं, उसी दिन हम समझ गए थे कि दिस इज नॉट अ डिजास्टर ऑफ स्टेटमेंट, दिस इज नॉट अ फुट इन माउथ डिजीज, दिस इज अ डिजाइन. आप सोचिए, जिस दिन भगवा आतंकवाद कहा गया, हिंदुओं को आतंकवादी कहा गया, जिस दिन राहुल गांधी ने कहा हमें सिम्मी से खतरा नहीं है, हमें हिंदुओं से खतरा है, दैट वाज नॉट अ डिजास्टर इन स्टेटमेंट, इट वाज अ डिजाइन. अमेरिकेंतल्यान आयात जावपी सफरचंदांचेर 50% आनी अक्रोडाचेर 100% शुल्क तशेंच उरतलें. मात अतिरिक्त म्हूण आकारतात ते 20% शुल्क माफ केलां अशी माहिती केंद्रीय व्यापार मंत्री पियुष गोयल हांणी दिल्या. 2019 वर्सा मेरेन कांय स्टील आनी एल्युमिनियम उत्पादनां वेल्या शुल्कांत वाड केल्ली. ताका लागून भारतान हे अतिरिक्त शुल्क आकारपाचो निर्णय घेतिल्लो. अमेरिकेन आतां भारतीय स्टील आनी एल्युमिनियम उत्पादनाक प्रवेश दिवपाचो निर्णय घेतिल्ल्यान अतिरिक्त शुल्क उणें केलां अशें मंत्री गोयल हांणी सांगलें. विश्वास को खो दिया तो उन्हें लगता है कि जनता को भ्रमित करने के लिए वो कुछ भी कहें तो उन्हें लगने लग गया है कि वो बात बिक जाएगी. जो ड्यूटी पूरे विश्व में सब पे लगती है वही ड्यूटी आज भी अमेरिका के ऊपर लगती है, USA पे लगती है. उसमें कोई छूट नहीं है, कोई ड्यूटी कम नहीं की गई है. ये अतिरिक्त रिटेलिएटरी ड्यूटी, और उससे कोई आयात कम नहीं हो रहा था, उससे कोई आयात में फर्क नहीं पड़ रहा था, USA को फर्क पड़ रहा था, दूसरे देशों से आ रहा था.
अब वापस सभी देशों का एक ही ड्यूटी हो गई है। 2023च्या G20 शाश्वत अर्थनियाळाक निमणे रूप दिवपा खातीर उत्तर प्रदेशातल्या वाराणसी हांगा आयच्यान चौथी G20 शाश्वत अर्थ कार्यगटाची बसका सुरू जाल्या। भारताच्या यजमानके खाला चलपी ह्या 2 दिसाच्या बसकेत G20चे वांगडी देश, खासा निमंत्रित देश आणि आंतरराष्ट्रीय संघटनांचो 80 परस अधिक प्रतिनिधी ह्या बसकेत वांटेकार जाल्यात। ह्या बसकेत शाश्वत अर्थनियाळाक निमणे रूप दिवप तशेंच G20 अर्थ आराखड्यात सूचीबद्ध केल्ल्या हेर विशयांचेर चर्चा जावपाची आसा। आयज तामिळनाडूचे भारतीय जनता पक्षाचे राज्य सहप्रभारी पी सुधाकर रेड्डी आणि राज्य उपाध्यक्ष नारायण तिरुपती हांणी एकठांय पत्रकार परिशद घेवन भाजपाच्या तामिळनाडूतल्या वावराची माहिती दिली। ह्या वेळार पी सुधाकर रेड्डी हांणी मेरी माटी मेरा देश ह्या कार्यावळीची माहिती दिली। त्याच प्रमाण तामिळनाडूत डीएमके आणि काँग्रेसीन केल्ल्या भ्रष्टाचाराचेर लेगीत प्रस्न उपस्थित केले। तामिळनाडूतली जनता राज्यात लेगीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे सरकार येवचे अशी आस्त बाळगिता अशी माहिती दिली। मेरा देश also remembering the great sacrifices of our freedom fighters and whoever lost their life, the border security forces and others who laid their valuable lives for the sake of this great Bharat. That is the idea of our honorable beloved Prime Minister, global leader, Sri Narendra Modi ji. The ruling DMK leaders, including the Chief Minister, his son and other ministers, with the Congress leaders' endorsement, they have created, everybody knows what narrative they have created. The implementing agency of central government schemes are the state governments. So we have seen rampant corruption so far in the last 2.5 years of DMK rule. Now this Padayatra also explains how DMK is a corrupt government in the last 2.5 years, corrupting, making corruption in the central government schemes also when the state government is implementing. That we have been making it, and then we reach out to the public, we reach out to the people of Tamil Nadu for Meendum Vendum Modi. We again want Modi as the Prime Minister. So people are giving a huge welcome, wonderful welcome. They are receiving our state president, Mr. Annamalai, thinking that Mr. Sri Narendra Modi has come to Tamil Nadu. आणि आता खबरापत्रांत घेऊया एक लहानसंच विसव। The only show live on Indian television. A show for all you needs to know about your furry and feathery friends. An insight into the lives of your pets with the nation's top experts. Anecdotes and incidents to warm your hearts. Stories of hope and bonds. No place for any ifs and buts. Mythbuster. Come, be a part of weekly Pet Carnival. The one and only best friend forever. ह्या लहानशा विसवा उपरांत प्रत्येक फावट तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। तुम्ही पळयतात पणजी दूरदर्शनचे कोंकणी खबरापत्र। अमेरिकेच्या हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हचे अध्यक्ष केविन मॅकार्थी हांणी अध्यक्ष जो बायडन हांच्या आड महाअभियोग प्रकरणात सुनावणी करपाचे आदेश दिल्यात। 2009 ते 2017 ह्या काळात उपाध्यक्षपदाचेर आसतना जो बायडन हांणी आपलो पूत हंटर बायडनच्या विदेशांतल्या वेवसायांतल्यान फायदो मेळयल्ल्याचो आरोप बायडन हांचेर आसा। मात ताचे कांयच पुरावे नाशिल्ल्याचो आरोप बायडन हांच्या डेमोक्रेटिक पक्षान रिपब्लिकन पक्षाच्या मॅकार्थी हांचेर केला। हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हचे अध्यक्ष टिकोवपा खातीर बायडन हांच्या आड कारवाय करपाचो दबाव मॅकार्थी हांचेर आसा। आगामी अध्यक्षीय वेंचणुकांच्या फाटभुंयेर ही कारवाय राजकीय हेतून आसा असो आरोप व्हाईट हाऊसान केला। रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन हांणी भारताचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या मेक इन इंडिया ह्या कार्यावळीची तोखणाय केल्या।
थळाव्या उत्पादनाक उर्बा दिवपी ह्या कार्यावळी संदर्भात पुतीन हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला भारतान केल्ली उदरगत तोखणाय करपा सारखी आसा अशें म्हळें. 8व्या पूर्व अर्थीक परिशदेक संबोधीत करतना भारतान केल्ली उदरगत सकारात्मक उदाहरण आसा अशें सांगलें. पूर्व अर्थीक परिशदेन भारताच्या धोरणाची देख घेवपाची गरज आसा अशेंय तांणी मुखार सांगलें. लिबियांत डॅनियल चक्रीवादळाक लागून आयिल्ल्या भिरांकूळ वादळांत 5,000 परस अधिक लोकांक मरण आयलां आनी 12,000 परस अधिक लोक बेपत्ता जाल्यात. ह्या वादळाच्या खर तडाख्याक लागून धरण फुटिल्ल्या कारणान लिबियाच्या पूर्वेकडल्या देरेना शाराचो 25% भाग पुरायपणान उदका पोंदाक गेला. ह्या शारांतल्यान सुमार 1,500 कुडी आप वावुरपी गटांनी भायर काडल्यात. मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो आनीक वाडपाची शक्यताय आसा. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आनी प्रधानमंत्र्यांनी ह्या घडणुकेचेर दुख उक्तायलां. राजस्थानात भरतपूर जिल्ह्यांत आयज फांतोडेर एका ट्रेलरान प्रवासी बशीक फाटल्यान धडक दिल्ल्या कारणान जाल्ल्या अपघातांत 11 जण प्रवाशांक जाग्याचेरूच मरण आयलें जाल्यार 15 लोक जखमी जाल्यात. ही बस गुजरातेंतल्यान उत्तर प्रदेशांत मथुरा हांगा वतना फांतोडेर 4.5 वरां मजगतीं हो अपघात जालो. तातूंत 5 दादले आनी 6 बायलांक जाग्याचेरूच मरण आयलें. मरण आयिल्ले सगळे प्रवाशी भावनगर जिल्ह्यांतल्या देहोर हांगाचे आसात. जखमी जाल्ल्यांक भरतपूर जिल्लो हॉस्पिटलांत दाखल केल्यात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मरण आयिल्ल्यांच्या घरच्यांक प्रधानमंत्री राष्ट्रीय मजत निधींतल्यान दर एकी 2 लाख रुपया आनी जखमी जाल्ल्यांक 50,000 रुपयांची मजत मंजूर केल्या. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्या अपघातांत मरण आयिल्ल्यांचे प्रती खर दुख उक्तायलां. मुंबय गोवा महामार्गावेल्या कशेडी बोगद्याची एक मार्गिका आयच्यान सुरू जाल्या. महाराष्ट्राचे भौशीक बांदकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण हांच्या हाजेरींत ह्या मार्गिकेचें उक्तावण जालें. कमी वेळात चवथी पयली मार्गिका सुरू करप हें एक आव्हान आशिल्लें. मात कर्मचारी, अधिकारी, तंत्रज्ञ हांच्या प्रामाणीकपणाक लागून आनी अविरत कश्टाक लागून हें काम विक्रमी वेळात पुराय जालें अशें तांणी सांगलें. 2 किलोमीटर लांबायेच्या ह्या बोगद्याक लागून पोलादपूर ते कशेडी हें अंतर 10 ते 15 मिनटांत पुराय करपाक आतां शक्य जातलें अशें मंत्री चव्हाण हांणी ह्या वेळार सांगलें. आनी आतां खबर इफ्फीची. पणजेत जावपा आशिल्ल्या 54व्या भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव म्हळ्यार इफ्फी खातीर प्रतिनिधींची नोंदणी सुरू जाल्या. तशेंच फिल्म बाजार ह्या विभागा खातीर लेगीत नोंदणी सुरू जाल्या. फाटल्या वर्साच्या इफ्फीत 6,774 प्रतिनिधींनी नोंदणी केल्ली. अंदू तातूंत वाड जावपाचो अदमास आयोजकांनी उक्तायला. प्रतिनिधी आनी फिल्म बाजारा खातीर इफ्फीच्या अधिकृत संकेतथळावेल्यान ऑनलायन पद्दतीन नोंदणी करप शक्य जातलें. दर वर्सा प्रमाण 20 ते 28 नोव्हेंबर मजगतीं गोंयांत इफ्फीचें आयोजन जातलें. आनी आतां वचुया खेळा मळार. आशिया चषक क्रिकेट सर्तीच्या निमण्या फेरयेंत भारतान प्रवेश केला. सर्तीच्या सुपर 4 सामन्यांतल्या काल जाल्ल्या खेळांत भारतान श्रीलंकेचो 41 धांवड्यांनी पराभव केलो. ह्या सामन्यांत भारतान कुरुबावलो जिखून आपले सगळे गडे वगडावन 49 षटक आनी 1 बॉलांत 213 धांवड्यो केल्ल्यो. पंगडाचो मुखेली रोहित शर्मा हाणें सामन्यांत सगळ्यांत चड 53 धांवड्यो केल्यो. भारतान आतां मेरेन 11 फावटी आशियाई चषक क्रिकेट सर्तीच्या निमाण्या फेरयेंत प्रवेश केला. आनी आतां पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 31.7 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 23.8 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. उज्ज्वला येवजणे खाला अतिरिक्त 75 लाख गॅस जोडणी दिवपाचो निर्णय घेतला केंद्रीय मंत्रिमंडळान. मंत्रिमंडळ बसके उपरांत केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांणी दिली म्हायती. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांच्या हस्तुकी आयुष्मान भव मोहिमेचें जालें उक्तावण. राष्ट्रपतींनी नव्या पोर्टलाचें केलें लोकार्पण. पांच राज्यात जावपी विधानसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर नवी दिल्लीत भारतीय जनता पक्षाच्या वेंचणूक समितीची बसका. संभाव्य उमेदवारांची नांवां निश्चित जावपाचो अदमास.
20 ते 28 नोव्हेंबर मजगती गोंयांत जावपी 54व्या इफ्फी खातीर प्रतिनिधी नोंदणीक जाली सुरवात. अधिकृत संकेतथळावयल्यान ऑनलायन प्रणालीच्या माध्यमांतल्यान नोंदणी करपाची सोय. आनी खेळांत आशिया चषक क्रिकेट सर्तीच्या निमण्या फेरयेत भारतान केलो प्रवेश. काल जाल्ल्या खेळांत भारतीय पंगडान श्रीलंकेचो 41 धांवड्यांनी केलो पराभव. आनी इतल्यान हे खबरापत्रां हांगा सोंपता. परतून मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत. तो मेरेन नमस्कार.